Ravindra Bab's commitment to soil, language and society, panel discussion. Chair Shri Gokul Das Prabhu, discussants Shri Prakash D. Naik, Dr. B. Devdas Pai, Srimati Salima Kothare आणि श्रीमती चंद्रिका मल्ल्या. रवींद्र बांदिलकी भूई भास समाज भासाभास ह्या चलाई सुंदरताची अध्यक्ष श्री गोकुलदास प्रभू, सहभागी श्री प्रकाश डी नायक, डॉक्टर बी देवदास पै, श्रीमती सलीमा कोठारे आणि श्रीमती चंद्रिका मल्ल्या. तुम्ही सगळ्यांना वेदी येऊन हे कार्यावळी चलायसून देऊ का. नमस्कार. रवींद्र बाब केळेकर हांच्या साहित्यांतू आणि तांगेले विचारांतू कोंकणी भास, कोंकणी भूंय आणि कोंकणी समाज कितले रिफ्लेक्ट जाता म्हणून सांगचे परस तांची ती बांदिलकी, तांचे कमिटमेंट आमकां दिसून येता काय ना. दिसून येता तर कितलें दिसून येता हाचेर विचार करपाक आमी हांगा बेशिल्ले आसात. प्रकाश बाब, हांव तुजे कडल्यान सुरू करता ही भासाभास. म्हजो पयलो प्रश्न आसा, इतिहास, भास आनी संस्कृताय हांच्या संदर्भांत रवींद्र बाबाचे बरपावळेंत एक कोंकणी भूंयची संकल्पना दिसून येता वय, तर ती कसली? सगळ्यांक नमस्कार. सांगपाचें म्हणल्यार रवींद्र बाब हे गोंयच्या सुटकेच्या आदी पासून ते 1992 कोंकणी घटनेच्या 8व्या परिशिश्टात जागो सुवात फावो जायसर तांणी सगळें पळयलां. त्या खातीर ते खूब भाग्यवान. रवींद्र बाबाचो एक विचार आशिल्लो पयलीं की आमी वेगवेगळ्या जाग्यार जे शिपडल्यात, म्हणजे कोचीत पावल्यात, कर्नाटकांत मंगळूर आसात, उडपी आसा, भटकळ आसा आनी गोंय किंवा खानापूर धरून हे सगळो जो प्रदेश कोंकणी भाशीक प्रदेश आसा तांणी कांय वेळार उलोवन दाखयलां की हो सगळो जर कोंकणी भाशीक लोक जर आमी एकठांय आयले आसत आनी एक ताजें जर राज्य जाल्लें जाल्यार तें बरें जावपाचें. पूण आमी मातशे 1961 स्वतंत्र जाल्ल्यान किंवा 1947 उपरांत 14 वर्सांनी स्वतंत्र जाल्ल्यान हो प्रदेश घडये जालो ना आसत, कारण आमी गोंय, दमण, दीव ह्या संघ प्रदेशांत आयले. आनी म्हणून घडये म्हाका दिसता की तांचें जें सपन आशिल्लें की हे सगळो प्रदेश जो कोंकणी भाशीक आसा ताजें एक राज्य जावचें. तांचो विचारूच असो आशिल्लो की आमकां खूब लिमिटेशन्स आसात. गोंय हे 15 लाख लोकांचें, जर एखाद्रें पुस्तक छापलें जाल्यार 500 कॉपी वचनात. आनी जर समजा हें व्हडलें राज्य जाल्लें आसत जाल्यार घडये आमी कितलींशींच पुस्तकांच न्ही, कितलेच फुडें पावतले आशिल्ले अशें तांचो एक विचार आशिल्लो. पूण कांय तेंपान तो विचार तांणी बदललो, कारण आमी गोंयकार जे मूळपीठ कोंकणीचें, त्या मूळपिठांत जर आमी अल्पसंख्यांक जाले जाल्यार असो एक विचार तांणी हें केलो. आनी म्हणून म्हाका दिसता तांकां तो भंय आशिल्ल्यान तांणी तो मुखार विचार सोडून दिलो. सलीमा बाई, तुका रवींद्र बाबाची गोंयां कडेन आसक्त न्ही का सेल्फ आयडेंटिफिकेशन कशें दिसून येता? म्हाका जो प्रश्न विचारला की रवींद्र बाबांच्या लेखनात जो कनेक्शन डेव्हलप जाला ताचे बद्दल उलोवपाक. पूण हांव तांच्याच तांच्या शब्दांत एक वाचूंक सोदतां. रवींद्र बाबान म्हणलां, भास हे जर एक सामाजिक तत्व जाल्यार ह्या तत्वाचेर एक सांस्कृतिक मळ आसूंक जाय. उलोवपा भायर वाचप, बरोवप, शिकोवप हे सगळें त्या मळार ते भाशेंत चलूंक जाय. ना जाल्यार इतल्यो आवय भासो तितल्यो सांस्कृतिक परंपरा आनी जितल्यो सांस्कृतिक परंपरा तितले समाज असे जावंक पडटले. हो विचार
धरून आताचो जो समाज आसा, आमी जे म्हणटा फ्युचर जनरेशन, आताचो जो प्रेझेंट जनरेशन, म्हाका दिसता की आमी जेन्ना रवींद्र बाबान बरयलां तें जेन्ना आमी वाचता किंवा आमच्या मुखार जी वाचतली, तरणाटी पिढी वाचतली, तेन्ना तांच्यात काय कनेक्शन मेळटा हें म्हाका दिसता खूब इम्पॉर्टंटसो पॉयंट आसा. कित्याक रवींद्र बाबानूच म्हणलां की आमी जेन्ना इतिहास सोदता तेन्ना आमचे उद्देश कितें आसता? फक्त इतिहास सोदून ताजे बद्दल एक रिसर्च करून, का आमी त्या इतिहासाचें वाचन करून किंवा तो इतिहास सोदून आतां आमी मुखार जेन्ना वता तेन्ना आयचो समाज कसो आसा ताजेर आमी कनेक्शन डेवलप करता काय ना, हो म्हाका दिसता एक मुखेल उद्देश आसूंक जाय. आनी एक रियलिटी असो आसा की आतांची तरणाटी पिढी वाचता पूण पेपराचेर वाचना, पुस्तकां वाचना. तो म्हाका दिसता की हो जो एक सांस्कृतिक ट्रेजर आमचे कडेन आसा तो आयच्या माध्यमातून तरणाटे पिढी कडेन पावोवपाक जाय थ्रू डिजिटलायझेशन अशें म्हाका दिसता. ताणेच ओन्ली थ्रू दॅट एफर्ट म्हाका अशें दिसता की आयची जी पिढी आसा आनी फुडली पिढी जी येतली तांकां आमकां जो मेळ्ळा हो एक्चुली ट्रेजर एज एन इनहेरिटन्स आमकां मेळ्ळा तो तांकांही मेळोंक जाय आनी तांकांही ताज्या मधून आत्मसात करून जे मेन इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा अशें म्हाका दिसता मुखेल उद्देश. रवींद्र बाब गोंयां कडेन म्हजो प्रश्न आसलो, रवींद्र बाब गोंयां कडेन कशे रितीन आनी कितले आयडेंटिफाय करूंक घेतालो, रिलेट करतालो, हे विशीं कितें सांगपाक जाय आसा? मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे तांणी रवींद्र बाबांनी जशें म्हणलें की एक सिंपलशी एक गोष्ट आसा जी आमी एवरीडे करता, आमी जेयता, तातूंतल्याच तांकां कोंकणी, दिस इज माय लँग्वेज, कोंकणी, आय कॅनॉट थिंक, एक फिल्मींग एक डायलॉग आसतलो, ईट इंग्लीश, आय ईट इंग्लीश, स्लीप इंग्लीश, वॉक इंग्लीश, असो एक फेमस डायलॉग आसा. म्हाका अशें दिसता की रवींद्र बाब केळकर हांणी खूब कमी वयाचे आसतना हे जाणून घेतले की तांची जी आयडेंटिफिकेशन आसा ती गोंयांत आसा आनी तें म्हत्वाचें कित्याक आमी जर जन्म गोंयांत घेता आनी आमची पूर्ण जीवन आमी गोंयांत जर व्यतीत केलें जाल्यार इट इज इजी टू से की आमी गोंयकार आसा. पूण तांच्या बाबत तशें जावंक ना. ते भायर राविल्ले, ताणें भायरचो समाज ॲट दी एज जेन्ना आमचेर एक इम्प्रेशन जाता तरी देखील ताणें आयडेंटिफाय केला विथ गोवा, विथ कोंकणी. ते वार्द्यांत आशिल्ले आनी मागीर दिल्ली पावले तेन्नाय बी ते गोंयां कडेन संबंदीत जे आशिल्ले कामच करीत आशिल्ले, जस्ट लायक शेणै गोंयबाब. वार्द्यांत आशिल्ले उदय बाबान सांगिल्ले भशेन मिर्ग चलयताले आनी दिल्ली वचून महात्मा गांधी मेमोरियल लायब्ररीन ते लायब्ररी म्हणून काम करताले. थंय बी ते संतुश्ट नाशिल्ले आनी मागीर गोंयां खातीर काम करपा खातीर धांव ते गोंयांत पावले, हे सुद्दां खंय तरी बरयलें आसा. सो दीस शोज हीज कमिटमेंट, ताची बांदिलकी कितली आशिल्ली आनी सदां आशिल्ली ही आमकां ताची ह्या स्टेटमेंटा वयल्यान कळून येता. गोंयांत येयल्ल्या परिवर्तना विशीं रवींद्र बाबाचे व्ह्यूज, ताचे दृश्टिकोण कशें आशिल्ले, ह्या विशीं तुजे नदरेन कितें येयल्या? जागतीकरण जे जालें ते 1991 उपरांत, 1990-91 ताची सुरवात जाली. सुटकेच्या 30 वर्सां उपरांत. ताच्या परस पयलीं जें काम केलें म्हणजे गोंयच्या सुटके उपरांत जें काम रवींद्र बाबान थारावन केलें की कोंकणीक खंय पावोवंक जाय किंवा गोंयाक खंय पावोवंक जाय हे ताच्या तकलेंत एक मॅप आशिल्लो, तो चार्ट आशिल्लो आनी त्या चार्टा प्रमाणे ते गेले. कारण 1991 उपरांत गोंयांत टुरिजम फ्लरीश जालें, पूण टुरिजम फ्लरीश जालें पूण रवींद्र बाबाक जें अभिप्रेत आशिल्लें, जें जाय आशिल्लें तें जालें ना. कारण आमी जर आयज गोंयांत पळयलें जाल्यार गोंयांत कितलेशेच ट्युरिस्ट येतात
म्हणजे हांव कित्याक संदर्भ दिता हो जागतीकरणा खातीर, जागतिकीकरण जें जालें ताच्या खातीर कितलेशेच ट्युरिस्ट येतात. आमी कर्नाटकांत जर पळयलें जाल्यार कर्नाटकांत रस्त्या कुशीक सगळ्याक कन्नड लिपयेंतले बोर्ड आसात. आमचे कडेन ते ना, आमचे कडेन ते ना, कोंकणीत ना. आतां जावपाक लागल्यात. काळ इतलो कित्याक गेलो? रवींद्र बाबाक तें एक शल्य आसूं येता, दुख्ख आसूं येता, खंत आसूं येता ती. पूण जें जाय आशिल्लें आमी कित्या खातीर मेळयलें इतलें सगळें? कोंकणीक राजभास केली, कोंकणी घटक राज्य, कोंकणी भाशीक घटक राज्य जालें, हें सगळें जालें. कोंकणी 8th शेड्युलान गेली, ती चलनाचेर चलनात आयली. सरस्वती सन्मान मेळ्ळो 8th शेड्युलान वतकच, किंवा आमकां ज्ञानपीठ फावो जालें. पूण जें जावंक जाय आशिल्लें मुळाव्या थराचेर जें जावंक जाय, लोकां मदीं वचपाक जाय आशिल्लें, हें वयल्या चराक जालें कशें दिसलें. आनी म्हणून एके तरेचें शल्य रवींद्र बाबाक आशिल्लें कशें दिसता जागतीकरण जाल्या उपरांत सुद्दां, अशें म्हाका दिसता. म्हाका अशें दिसता की जेन्ना आमी कितेंय बदल हाडटा समाजान, आमचो उद्देश आसता की तो बदल चांगल्या खातीर घडूंक जाय. पूण आतां जशें प्रकाश सरान म्हणलें की त्या जागतीकरणा लागून ट्युरिजमाचो जो इन्फ्लक्स, यू कॅन से ट्युरिस्टचो जो इन्फ्लक्स जालो, ताका आमी कशें हँडल केलां, दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. की गोंयाची जी इमेज आसा ती गोंया भायर कशी आसा. जेन्ना आमी गोंयाक आमी स्वता गोंयाक प्रेजेंट करता तेन्ना गोंयाक कशें प्रेजेंट करता. आनी म्हाका अशें दिसता की जशें म्हणलें की तांकां आयज रवींद्र बाब केळकार आमच्या मदीं असले जाल्यार ते कितें म्हणटाले. आयचो गोंयचो समाज, गोंयचो नॉट ओन्ली गोंयचो, जेन्ना आमी थ्रू कोंकणी उलयतात किंवा थ्रू कोंकणी आमी प्रेजेंट करता तेन्ना तांचे म्हाका अशें दिसता की आय एम नॉट कॉन्फिडंट की तांचे पॉझिटीव ओपिनियन आसतले. आनी आतां जर ते हांगा आमचे मदीं आसते हांगा आतां आमी जेन्ना उलयता तेन्ना आय एम शुअर ते आमकां एक जशें कोंकणीचे 8th शेड्युलान जालें तेन्ना तांणी सांगिल्लें की वी शूड नॉट जस्ट बी हॅपी की आतां आमकां जाय तशें मेळ्ळां जैत, पण अजुनूय कोंकणी खातीर आमकां वावर करूंक जाय. तेन्ना एक 5 पॉयंट तांणी हें दिल्ली की वी हॅव टू वर्क ऑन दीज 5 पॉयंट. म्हाका दिसता सिमिलरली आतां ही गरज आसा की आमी अशे 5 कलमी दिवन कोंकणी खातीर कार्य करूंक जाय फुडें, अशें म्हाका दिसता. देवदास माम, हेर भासांच्या संदर्भांत रवींद्र बाबाची भूमिका चड करून कोंकणी विशींची कसली? आमकां एक विचार आमी स्पश्ट करून घेवका, म्हळ्यार रवींद्र बाब तांचे एक फिलॉसॉफींत भास ताका सिंग्युलर हें ना, स्टँड न्ही, प्लुरल स्टँड दिता तांणी. भास म्हळ्यार सगळीं एक म्हणून तशी तांचे अभिप्राय आसलो. ते आमकां खंय स्पश्ट जाता म्हळ्यार आमी संविधानाक कोंकणी भास हाडचे ते मागणी दिवची संदर्भात तांणी एक उतर म्हणटा की मराठीक एक पुरस्कार मेळ्ळो, कोंकणीक एक पुरस्कार मेळ्ळो, आमी ते घेवचे ते गोंयांक मेळ्ळे पुरस्कार अशें आमी घेवचे. आनी तांणी मुखार हाजे संविधानाचे स्थानमाना विशयारय तांचे रिजर्वेशन आशिल्लें. तांणी सांगलें काश्मीर भास आसा ताजी साहित्य कशी आसा. काश्मीर संविधानांत मेळयला, इंग्लीश मेळयला की इंग्लीश इतलो व्हडलें साहित्य आसता. संस्कृत भितर आसा पाळी कित्या ना असल ते रिजर्वेशन. आनी तांणी एक अनेक त्या वेळारय वॉर्निंग दिल्लें, हे भाशे मध्ये वेगळेचार डिफरन्शिएशन ते वायडर एंगल घेवन मुखार प्रॉब्लेम जातले म्हणून. आज आमी पळयता 100 लिस्ट आसा संविधान मेळोवचे खातीर कितले आतां एक नमुन्याचे झगड जाता. हें
त्यांनी त्या वेळार सांगले आणि त्यांनी स्वतःची त्यांचे कोंकणी भाषे साहित्यांतूय त्यांनी उर्दू की पोर्चुगीज की इंग्लिश की हिंदी सगळे साहित्याचे एक रिफ्लेक्शन आमकां पळोवच्या मेळटा. आनी दुसरें त्यांनी सांगचें म्हळ्यार ल्हान भास, व्हड भास, दुबळ्यांची भास, ग्रेस्त भास अशी ना. हे क्लासिफिकेशन करून समाजशास्त्री सर्वे करून भाशेचे स्थानमान आमी घेवका. त्यांनी रशियाचे लेनिनान केल्ले एक स्टेप त्यांनी सांगता जी गव्हर्मेंटाक कोणाचेय डिमांड नातिले एक 60 ल्हानशे भाशेक सडन मान्यता रशियात दिल्ले आसा. असल पुरो त्यांनी एक विचार डेटा दिवन भास म्हळ्यार कसले भाशेची ते एक वायड कॉन्सेप्ट त्यांनी आमचे मुखारी दवरता. आणि प्रॉबब्ली एक प्रकाशन संस्थेचे एक व्यवसायीक ज्ञान आशिल्ले अडखळ कितें म्हूण तांगेले नदरेन ते येयल्ली. आनीक बुक्स म्हळ्यार खंयचे पुस्तकां, नेमाणी म्हळ्यार पिरियॉडिकल्स, आनीक दैनीक हाचे सगळ्या भशी इम्पॉर्टंट म्हणल्यार दैनीक कोंकणींत एक दिसाळें एक डेयली ना हेजे तांकां खटखटतालें. सो हे सगळ्या विशयांतूं रवींद्र बाबाचें मत आनी विचार कसो नाशिल्ले हे विशयां तूं म्हाका दिसता तूं आमगेले मानेस्तांक कितें सांगचें. सगळ्यांक नमस्कार. कोंकणी समाज एक 30 ते 35 लाख आसात. तरी एक घराक 5 लोकां सारके घेतले तरी जाल्यार 7 लाख घर आसत. ते तितले घरांत कितले घराक पत्रिका पावता, कोंकणी पत्रिका पावता, कोंकणी पुस्तकां पावतात. हाका म्हण पळोवपाक गेल्यार आमकां तें तितलें दिसना. कोंकणी पुस्तकां पत्रिका वाचचे लोक दिसनात. हाका एक कारण म्हळ्यार कोंकणी शिक्षण आमकां मेळूंक ना. ताका कारण कितें जाता म्हळ्यार आमचे लोक खुबशे एक दौर्जन्यांत पडलेत. भायलचे लोकांनी येवन गोंयांत आमकां झुजूंक पडले तांचे कडेन. आनी आमी देव धर्म घेवन आमी मेळ्ळे वाटेन आमी पळून गेले. आनी त्या जाग्यार आमी रावल्या उपरांत आमी आमचे पोट भरचें काम केलें आनी तांचे वेव्हार आमी वाडोवंक पळयले. कर्नाटकांत आनी केरळांत आशिल्ल्या लोकांनी सरकारा लागीं आमी कोंकणी शिक्षणा खातीर केन्नाय मागणी केलेली ना. जाल्यार गोंयांत गोंय पोर्चुगीज हातांत आशिल्लें आनी ते लिबरल जाल्या मागीर तांचे लोकांक मराठी वयर चड मोग आशिल्लो आनी तांचे सरकार कोंकणीक आड आशिल्लें. तशी थंय कोंकणी शिक्षण आरंभ जायनी. जाल्यार कोंकणी शिक्षण आरंभ जाल्या मागीर आतां आरंभ जाला जाल्यार रवींद्र बाब सांगतात की आमी कोंकणी शिकूंक जाय आनी ते 3रे येते पासून 12वे पर्यंत आमी कोंकणी शिकोवका. आनी कोंकणी आमचे लोक आतांचे आमचे देवदास पै सरान सांगले की लोक शिकच्याक आयकना. कित्याक म्हळ्यार मास्तर ना, स्कूल ना आनी पुस्तक ना अशें एक कारण सांगतात. जाल्यार ते सगळे मेळ्ळ्यार आमची भुरगीं नात शिकच्याक. अशें जावंक नज. आनी सरकारान तरी ताका पाठिंबो दिल्लो आनी आमचे लोकांनी पोटा खातीर इंग्लीश शिकचें. तरी ती आवय भास 3री भास जावन आमी शिकूंक जाय आनी ती आत्माची भास. आनी प्रकाशना खातीर तांणी सांगतात आमचे लोक कर्नाटकांत गेले आनी केरळाक गेले. तांचे लोक ते मल्याळी शिकले, कर्नाटकाचे कन्नड शिकले आनी गोंयांत आशिल्ले ती मराठी शिकलेत, पोर्चुगीज शिकलेत, इंग्लीश शिकलेत आनी आमचे कोंकणी लोक कन्नड, इंग्लीश, मराठी, गुजराती अशी सगळी शेजारी भासा उलयतात आनी ते ग्रेस्त केल्यात तांणी आनी तांकां तांचें नॉलेज बरें आसा आनी ते तांणी पुस्तकां तांची कृती वाचतात
आनी तांणी तांची ते उत्कृश्ट कृती कितें आसा ती तांणी कोंकणीक हाडूंक जाय. तांणी तरी कोंकणीक हाडली तरी जाल्यार आमची कोंकणीची कोटी भरतली आनी ती आमच्या लोकांनी ती वाचूंक जाय तें तांणी व्यक्त केलेलें आसा. आनी ते कोंकणी आमी शिकल्या उपरांत प्रकाशन करपाक साहितीनीच प्रकाशन करचें न्ही, ताका आमचे उद्योगपती धनवंत उद्योगपती आसात तांणी ती ताचे वयर एक उमेद घेवची आवश्यकता आसा. आतां हिंदी प्रकाशन सगळीं आसात, पत्रिका आसात, ती सगळीं जैन दालमिया आनी बिर्ला असले व्हडले उद्योगपती चलयतात. तसले एक उद्योगपती आमचे मध्ये जाय आनी तांणी ते एक उमेद घेवन तांणी ती प्रकाशन करूंक जाय. विचारसरणी म्हणून येता, ह्या विचाराची प्रवाह आसा न्ही, हे फुडें व्हरया अशें हांव आमच्या मुखार बशिल्ल्या सगळ्यां कडेन हांव खंयचे मागता. आनीक हें सत्र सोंपलें अशें हांव जाहीर करता. देव बरें करूं. धन्यवाद सगळ्यांक.